नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो. म्हादयचे सेटलमेंटाक तिनूय मुख्यमंत्र्याच्या मिटिंगेक पार्सेकारान वचून हरकत ना, मात गोंयच्या बाबतीत कसलीच तडजोड उपकरची ना, सर्वपक्षीय एकमत. काँग्रेस मुक्त गोवा मिशन साश्टीक नवी स्ट्रॅटेजी. साश्टीत 5 सिटांचेर फावो तसो जमना, मोगो बाकीच्यांक घेवन 40 सिटांचेर फायट. पर्रीकाराची स्ट्रॅटेजी. इंडिया टुडेच्या स्टेट ऑफ द स्टेट सर्वेंत पोरूंच्या परफॉर्मन्साक गोंयांत 3 अवॉर्ड. इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरोग्य आनी एकंदर परफॉर्मन्सांत ल्हान राज्यांनी गोंय पयलें. पर्वरे ते मेर्शे मेरेन ट्रॅफिक जॅम. पर्वरेच्यान पणजे पावंक लागतात वरां. फातोडेर पर्वरे ट्रकाचो एक्सिडेंट. वीकेंड ते मंगळार मेरेन ट्युरिस्टांच्यो झुंड्यो. आनी पावसान अकस्मात धरलो नेट. मान्सूनाची सरासरी पार 70त हुंवार. अणजणे धरणाची दारां उगडलीं. न्हंयाची पातळी वाडली. मान्सून परत वचूंक अजून आठवडो. म्हादयचे ट्रिब्युनलान सेटलमेंटाक म्हूण सांगिल्ले 3 राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याचे मिटिंगेक मुख्यमंत्री पार्सेकारान वचूंक हरकत ना, मात गोंयच्या हिताच्या बाबतीत कसलीच तडजोड उपकरची ना. गोंयच्या सगळ्या पक्षांचे ताचेर एकमत. आपूण ट्रिब्युनलाचे सुचोवणेक मान दिवन बसकेक वता, मात गोंयच्या हिताचेर कसलेंच कॉम्प्रोमायज जावचें ना म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. बसकेक म्हादय बचाव अभियानूय आशिल्लें. म्हादय प्रस्नाचेर गोंय, महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांक मेळून एक मिटींग घेवन भायले भायर कितेंय उपाय काडूं येता काय म्हणून ट्रिब्युनलान सुचोवणी केल्ली. ट्रिब्युनलान आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जाता काय पळयात म्हणून तिनूय राज्यांक सांगिल्लें. ह्या बसकेक गोंयचो स्टँड कितें आसचो हाचेर मुख्यमंत्र्यान सगळ्या पक्षांची पर्वरे सचिवालयांत सोमारा मिटींग घेतली. तो मिटींगेक वतलो त्या संदर्भान आमचें मत आशिल्लें की चीफ मिनिस्टर शूड नॉट गो, but as a strategy chief minister cannot refuse, so he should attend, but he should not compromise the interest of Goa. कर्नाटकाचे राणा वाठारांतली म्हादयची कॅचमेंट एरिया इको सेन्सिटिव्ह झोन डिक्लेअर करची म्हणून म्हादय बचाव अभियानाचो राजेंद्र केरकार एनजीटी वचपाचो आसा. After taking legal opinion, I have decided to file the case in this matter individually to protect the interests of my state, because Karnataka has already completed almost work of the canal of Kalsa and want to start the works in Nerse of Bandura. So all this will going to create problem for wildlife sanctuary. First, Goa has already declared eco-sensitive zone around Madai Wildlife Sanctuary. Karnataka has not taken any decision to declare eco-sensitive zone around Bhimgad Wildlife Sanctuary. So you will be pleading before the NGT to declare it eco-sensitive, Yeah. to ask Karnataka and Maharashtra to declare eco-sensitive. Presently to stop whatever work Karnataka and Maharashtra has taken, because Maharashtra has already completed 80% work of the dam. They had no respect for the law of the land. Tribunal is seized of the matter. Fortunately, we got 2 or 3 orders which are in favor of the government of Goa, and therefore we are saved. So there is nothing, please understand, available with the chief minister to discuss with any other chief ministers, because virtually they have taken us, they have bulldozed the chief minister a meeting in Uchno. Now we said if you are going, then you ask them to demolish whatever illegally they have done. Then they have already diverted some water within the Madai basin, and outside the Madai basin you can tell them they rectify it. ट्रिब्युनलाच्या सुचोवणेचो मान दवरून आपण तिनूय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्याच्या बसकेक वता, मात ती फक्त एक फॉर्मालिदाद म्हणून मुख्यमंत्री मिटिंगे उपरांत उलयलो. सगळे जण युनियनिमस जाले की अशा वेळार ज्या वेळार केस मूव जाता आणि त्या वेळार चर्चेच्या घोराळांत अडकून रावूंक जायना. चर्चेत गुंतले जाल्यार केसीच्या आउटकमाचेर परिणाम जावंक शकता. फक्त तांच्या सूचनेचो आदर दवरून हांवें सगळ्यांक रिक्वेस्ट केलें
त्या मुख्यमंत्र्या बरोबर हांव बसचोच ना अशें म्हणप जावंक शकना. जी मिटींग जातली ती हांवें आफोवं येता, महाराष्ट्र मुख्यमंत्र्यान आफोवं येता किंवा कोणूय आफोवं येता. त्या मिटिंगेक अटेंड जावचें, जेतूनसून ट्रिब्युनलाचोय आदर आनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्याचोय आदर उरतलो. पूण हे मिटिंगेसून गोंयच्या इंट्रस्टाक खंयच कॉम्प्रमायज जावचो ना. एके वाटेन ट्रिब्युनलान केस, दुसऱ्या वाटेन खासदारांचो प्रधानमंत्र्याचे कचेरेचेर राजकी दबाव, तिसरे वाटेन म्हादय खातीर शेतकारांक घेवन रस्त्यार देंवप आनी आतां मुख्यमंत्र्यांची एकठांय बसका आपय मेरेन कर्नाटक पावला. कावेरीचेर सुप्रीम कोर्ट आनी तामिळनाडूक आटपा नाशिल्लो कर्नाटक म्हादय खातीर खंयच्याय थरार वचूं येता. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी तुळशीदास च्यारी. काँग्रेस मुक्त गोवा खाला बीजेपी मिशन साश्टीक नवी स्ट्रॅटजी करता. साश्टीतल्या 5 सिटाचेर फावो तसो जम बसूना म्हणून रक्षा मंत्री पर्रीकार उलयला. बीजेपीच्या आमदारां कडेन इलेक्शन स्ट्रॅटजीचेर चर्चा करपाक सोमारा पणजे घेतिल्ले मिटिंगेक रक्षा मंत्री आशिल्लो. कुंकळे, फातोड्डे आनी मडगांव बीजेपी खंय सहज जिखतली. मगो आनी बाकीच्यांक बरोबर घेवन खंय 40 सीट बीजेपी फायट करपाचे आसा. मतदारसंघात आमच्या हातून सालसेतातले पांच मतदारसंघ मातशे ना तुका सालसेतातले, जाका आमकां स्ट्रॅटजी वेगळी करची पडटली. मडगांव, फातोड्डा, कुंकळेक वी आर इन प्रिटी गूड कंडिशन. हाऊ गूड दॅट वील हॅव टू बी. आमी जाग्यार लढतात तें उरलेले 5 मतदारसंघ आमच्या दृश्टीन नाजूक मातशे. रक्षा मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी सोमारा प्रदेश बीजेपीच्या हेडक्वार्टर्सात बीजेपीच्या आमदार मंत्र्यांबरोबर वेंचणूक स्ट्रॅटेजीचेर चर्चा केली. बीजेपीन 26 सीट जिखपाचे टार्गेट दवरला. युती पक्षाबरोबर मेळून 40 सीट फायट करपाचे थारला. मगो बरोबर खंय युती उरतलीच. बीबीएसएमाच्या आंदोलनाचो खंय बीजेपीचेर कांयच परिणाम जावचो ना. एक सांगा की भारतीय भाषा हांव काही गोष्टीचेर दुसऱ्या पॉलिटिकल पक्षाच्या इफेक्ट कितें जाता. म्हजी सीट सगळे कम्फर्टेबल आसा आनी वी आर व्हेरी पॉझिटिव्ह इन द इलेक्शन अँड वी आर व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट वी वील वीन बेटर दॅन लास्ट टायम. आमी सगळे 40 सीट लडोवंक सोदता वीथ अलायन्स. एमजीपी बरोबर आसा न्ही रे म्हजी अलायन्स. हांव ताजी परती तुका रिपीट कित्याक करूं हांव. तूं कसो विचारता एमजीपी म्हणटा अजून अलायन्साचे काय जावना म्हणून. ते तूं ताका विचार मरे, म्हाका कित्याक विचारता. म्हाका काय जाणें तशें सांगून ना. गृहीत धरून चल्ले आनी ते म्हणटा जावंकूच ना म्हणून. वी वील कॉन्टेस्ट ऑल 40 सीट्स टेकिंग ऑल अवर अलायन्सीस टुगेदर. यू इंटरप्रीट फ्रॉम दॅट वॉट एवर यू वॉन्ट. तातूंत भितर हांवें तुका सांगलें एमजी बरोबर आमची अलायन्स आसा. इट्स ऑन. बाकीचे कोणा बरोबर आसतली बारीक मोठे कितें इंडिपेंडंट किंवा लोकलायज कितें फॅक्शन दॅट वील कम टू नो वेन द एक्च्युअल इलेक्शन्स आर नियर. एमजी बरोबर अलायन्स आहे आमी परत डिक्लेअर केलें क्लियर. आतां ताज्या नंतर जर इफ समवन हॅज एनी क्वेश्चन दॅट यू हॅव टू आस्क हिम नॉट मी. आमदारांची मिटींग आशिल्ली जी चीफ मिनिस्टरान एड्रेस केल्या, अध्यक्षान एड्रेस केली. तांचे काही गजाली बारीक मोठ्यो आशिल्ल्यो आनी आमी तांकां एडवायस केलो की हाऊ टू गो फॉर द इलेक्शन. मेजॉरिटी डेफिनेटली मेळटा. टार्गेट आमी आमकां 26 टार्गेट हाणें दिला न्ही रे अध्यक्षान. मागीर आनीक वेगळे टार्गेट हांव कितें दितलें. एके वटेन आपाचे पोलरायझेशन आणि दुसरे वटेन मगो अशें कॉम्बिनेशन वापरून गोंय काँग्रेस मुक्त करपाचो बीजेपीचो प्लान. 70 काँग्रेसी परस चड राण्यांची. मात साश्टीच्या मायनॉरिटी मतदारसंघांनी बीजेपीची पाळा कशीच मूळ धरनात. थंय बीजेपी कोणाक वापरून घेतात ते सीट शेअरिंगा वेल्यान कळपाचे. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि तुळशीदास च्यारी. पर्वरे मेरशे रुटार ट्रॅफिक जॅमान फातोडेर सावन लोकांचे हाल. दिसभर ट्रॅफिक जॅम. फातोडेर ट्रक व्हरून पर्वरे डिवायडराक मारलो. तो काडटा म्हणल्यार ट्रॅफिक जॅम. वीकेंड धरून दसरे मेरेन सुटयेक लागून डॉमेस्टीक टुरिस्टांच्यो गाडयो घेवन गोंयांत घिट्ट्यो पडल्यात. ट्रॅफिक जॅमात गाडयो एकामेकाक लागता म्हणल्यार कास्किसांवांनीच दिसभर म्हापसा रुटार ट्रॅफिक जॅम. परिस्थिती पुलिसांचे हाताभायर गेली. सोमारा पुराय दीस पर्वरे नॅशनल हायवेचेर हेवी ट्रॅफिक जॅमान लोकांचे हाल. सोमारा फातोडेर पर्वरे ओ कोकरे कडेन एका ट्रकाक एक्सिडंट जालो. डिवायडर मोडून रस्त्यार पडिल्ल्या ह्या ट्रकाक काडटा म्हणसर रस्त्याच्या दोनूय वटेन हेवी ट्रॅफिक जॅम जालो. त्या भायर विकेंड धरून दसऱ्या मेरेन सुटयेक लागून देशी टुरिस्टांची गर्दी पडल्या.
ट्रॅफिक जामान हायवेर गाडयो एकमेकाक लागिल्ल्यान परिस्थिती पुलिसांच्या हाताबाहेर गेली. म्हापशा यो वच करतल्यांनी परवरे बायपास रस्तो धरलो. ट्रॅफिक जामान लोक हैराण. दुसरे वटेन नावेली आमोण्या रॉंग सायडीन आयिल्ल्या एका ट्रकान गोरवांक धपको दिलो. एक्सिडेंटात 3 गोरवांक मार लागलो. एका गायीचो पाय मोडलो. तिडकल्ल्या लोकांनी ट्रक ड्रायव्हराक बरोच शेप लायलो आनी जखमी जाल्ल्या गोरवांक अशे तरेन पांयां पडपाक लायलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. इंडिया टुडेच्या वर्सुकी स्टेट ऑफ द स्टेट्स ल्हान राज्यांच्या कॅटेगरींत गोंयाक 3 पुरस्कार मेळ्ळ्यात. आरोग्य आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कॅटेगरींत गोंयाक 2 पयले पुरस्कार. ते शिवाय ल्हान राज्यांच्या कॅटेगरींत एकंदर परफॉर्मन्साकय गोंयाक पयलो पुरस्कार मेळ्ळा. 4 नोव्हेंबराक एका कार्यावळीत मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक इंडिया टुडे हे पुरस्कार भेटयतले. गिव एक ब्रेक.